नमस्कार. गोमंतक टुडे बुलेटिन आणि ओकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. बेतोडा जंक्शनाचेर दोन दुचाकी मदीं घडलो भिरांकूळ अपघात. एक दुचाकी रॉंग सायडीन आयिल्ल्यान अपघात, दोगांक मरण, दोग गंभीर जखमी. मडगांव रवींद्र भवनाची कला अकादमी करू नाकात. कला राखणमाणाच्या वांगड्यांची मडगांव रवींद्र भवनाचेर धडक. अध्यक्ष राजेंद्र तालकाचेर केलो प्रस्तांचो बडीमार. तालकाचे बोट पीडब्ल्यू कडेन. सुदीन आनी विजया मदीं पेटले. सुदिनाच्या राजकारणाक विजयाच्यो अश्लील उपमा. सुदीन म्हणटा आमी कार्यकर्ते घडयले, दुसऱ्या पक्षांतले पडेल उमेदवार घेवन भोवना. सत्तरीच्या गवाण्या वाठारांत विधवा बायल आपल्या 4 भुरग्यां सयत कितलींशींच वर्सां जालीं खोपीन काडटा. दीस लायटीची सुविधा ना. दिसवडो आनी पेन्शनाच्या पयशांचेर कसो बसो चलयता संवसार खासारी. फुडले 4 दीस गोंयांत पडटलो उटंगराचो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. खात्यान जारी केलो येलो अलर्ट. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली गुरुपौर्णिमा. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची ओवाळणी करून दिली गुरुदक्षिणा. आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. बिरेस्तारा बेतोडा जंक्शना लागसार दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. जखमी जाल्ल्या 2 जाणांचेर सध्या जीएमसींत उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच. बिरेस्तारा बेतोडा जंक्शनाचेर 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात केरी सत्तरीचे ईशा गावस आनी बेतोडेच्या आदित्य देसायाक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ईशाचे दुचाकी फाटल्यान बशिल्ली चली आदिती मांद्रेकार आनी योगेश पाटील ह्या 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. देखून दोगांकूय जीएमसीत उपचारा खातीर भरती केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातात मरण पाविल्ली चली ईशा आनी ताची इश्टीण अदिती शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथीची विद्यार्थिनी आशिल्ली. बुधवारा कॉलेजीत निरोप सुवाळो जालो. पूण बिरेस्तारा परीक्षेचो अर्ज भरपा खातीर कॉलेजीत गेल्ले. कॉलेजींतल्यान घरा येतना ईशा वांगडा काळान घात केलो. बेतोड्या जंक्शना कडेन आज दनपाराचो एक्सिडेंट जालो. ताका आदित्य देसाय आनी ईशा गावस तांकां आपलो जीव गमोवचो पडलो. आदित्य देसाय आनी ताच्या फाटल्यान बसपी योगेश पाटील हे दोगी स्कुटर घेवन कुट्टी हांगसरल्यान बेतोडे वयताले. पूण ते सहकारी पेट्रोल पंपा कडच्यान रॉंग सायडीन गेले आनी थंयच्यान शिरोडेच्यान जी स्कुटर येताली जेचेर ईशा गावस आनी आदित्य मांद्रेकर ही दोगांय येताली तेन्ना समोरा समोर टक्कर बसली आनी हो एक्सिडेंट जालो. सद्याक आदित्य मांद्रेकर आनी योगेश पाटील तांकां जीएमसीन दाखल केल्ले आसा आनी तांची स्थिती दोगांची गंभीर जाल्ली आसा. सद्या पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे योगेश पाटील यांची प्रकृती चिंताजनक आसा आनी फोंडा पुलीस तशेंच जीएमसीचे डॉक्टर हेचेर लक्ष दवरून आसा. स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे आज जेन्ना हांगा हॉस्पिटलान बॉडी दाखल जाल्यो तेन्ना लोकांनी आनी स्टुडंटांनी गर्दी केली. शिरोड्या हांगसर शिकपी ईशा गावस हे होमिओपॅथीक कॉलेजीक शिकताले आनी फायनल इयराक आशिल्ले. कालूच तांचो सेंड ऑफ जाल्लो आनी आज तांकां फॉर्म भरपाक लागून आपयल्ले आनी ताका लागून ही दोगांय फ्रेंडां आपले स्कुटर घेवन हांगा येयल्ली. पूण घरा वयतनाच आपले कांयच मिस्टेक नासतना हो एक्सिडेंट तांकां समोर जावचो पडलो आनी तितून ईशा गावसाक आपलो जीव वगडोवचो पडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान सकलेश कारी. दुरुस्तीच्या कामाक लागून मडगांव रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद दवरिल्ल्यान कला राखणमाणान बिरेस्तारा रवींद्र भवनांत सुपारी आंदोलन केलें. ह्या वेळार कला राखणमाणाचे वांगडी आनी रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालका मदीं वादावादी जाली. कला राखणमाणान गोंयच्या सांस्कृतीक थळां कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान हुस्को उक्तायलो. दुरुस्तीच्या कामाक लागून फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन मडगांव रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद आसा. सभाघर बंद आशिल्ल्या कारणान कलाकारांची गैरसोय जाल्या. देखून मडगांव रवींद्र भवन दुसरी कला अकादमी जावची न्हय म्हूण कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांनी दुरुस्ती कामा विशीं म्हायती जाणून घेवपा खातीर सुपारी आंदोलन केलें. कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांनी बिरेस्तारा रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजन तलकाची भेट घेतली.
हे वेळार कला राखण मांडाचे वांगडी आणि रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षा मदीं बरेच पेटले. रवींद्र भवनाच्या कमिटीक भवनाचे कांयच पडून गेल्ले ना असो आरोप कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी केलो. थंय एक आमकां अजापाची गजाल कळ्ळी की रवींद्र भवन आतां बांदून इतली तेंप जालो 17 वर्सां जाली जाल्यार अजून हँडओव्हर जाली ना म्हणून आनी तेजो फूल ताबो PWD कडेन आसा. ही खरी म्हणल्यार अजापाची गजाल आनी गोंयांत अशे कशे प्रकार घडटा ते म्हणजे अनऑथोरायजेडली हांगासर एखादी बॉडी इतली वर्सां 17 वर्सां काम करता काय म्हणून ह्यान पयलींच्यो सगळ्यो बॉडीज आसा पळय त्यो काम करताले काय कितें असो एक मुद्दो हांगा उपस्थित जाला. कांय गजाली ज्यो आसा कांय प्रश्न आमी जे उपस्थित केले तेजी आमकां तशी पळोवंक वचत जाल्यार तशी मेळूंक जाय आसली तशी उत्तरां ही मेळ्ळीना. तापातापी चड जाल्या पण आमी आमचे मुद्दे घेवन जे गेल्ले की जें कितें आतां प्रपोज हांगासर जें कितें हें जावपाचें आसा दुरुस्ती जावपाची आसा ती दुसरी कला अकादमी हांगा जावंक जायना. एकंदर आज आमकां अशें दिसलें की हांगा जी कमिटी आसा त्या कमिटीक रवींद्र भवनाचें कांयच पडून वचूना. दे आर हियर ओन्ली टू म्हणजे चियर लिडर म्हणून ते काम करतात. तांकां कसलीच वस्तुस्थिती खबर ना. जें काम चल्लां आतां दिलीप बाबान एक हें दाखयलें ताका की पयर म्हणजे 4 म्हयने पयलीं कितलेशेच लाख रुपया कोटी रुपया खर्चून लाख रुपया खर्चून फ्लोरींग चेंज केलें. फ्लोरींग चेंज केलें 2 म्हयन्या भितर परते रिपेर म्हणून आनी कितलेशे लाख रुपया 24 लाख आनी मागीर 12 लाखाची रिपेर. हे खंयचे बाबा मेन काम करपाक 24 लाख आनी रिपेर करपाक परते 12 लाख. हे खंयचे कोश्टकान बसता ते बी 3 म्हयने आनी 3 म्हयन्या भितर रिपेर म्हणटा तो. रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ती कामाची निविदा आणि हेर कामाची चौकशी करपाचो अधिकार कला राखण मांडाक कोणे दिलो काय म्हूण रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष तालक विचारता. कलाकार हो टेक्निकल केन्नाच्यान जालो असो प्रश्नय तालकान केला. आयिल्ले म्हणजे गोष्टी कितें आसता एक लक्ष दवरपा. आमी गव्हर्मेंटाकाच मेळपा आयिल्ले ना. तुमी कलेची राखण करपा आयिल्ले जाल्यार कोणा पयलीं मेळटलें. अरे चेअरमॅन कलेची राखण करपी मनीस आमचो ताका मेळपा जाय न्ही. पॉलिटिकली तुमी जर मेळपा आयिल्ले कळ्ळें तुका ते अशें हे टेंडर आनी ते फेंडर ताका मेळपा जाल्यार तुमी ठीक आसा. ताजे जागो सगळो विचारना येता. हे विधानसभेचेच प्रश्न. विधानसभेन काडिल्ले प्रश्न विधानसभेन न्हिदले. ह्यो टेक्निकल गोष्टी कला राखण म्हणटा केन्नाच्यान आयल्यो. कलाकार हो टेक्निकल आसता. हे टेंडर कितल्या दिलें ते टेंडर कितल्या दिलें हें लेटर केन्ना दिलें तें लेटर कोणा दिलें ताजी ही हे कला राखणाचें काम आसता जाल्यार विचार करपाचो ते अमके टायमार काम केल्लें ते अमके टायमार ताचें उत्तर हांव कशें दितलो. PWD तुमी भाड्यार रावता काय हातून रावता. अरे तुमचेच मनीस आशिल्ले न्ही हाजे पयलीं. श्रीधर कामत आशिल्लो साई पाणीकार आशिल्लो तोय वाचत तेन्ना ताणें कित्याक प्रश्न काडना की बाबा ही PWD कडेन कित्याक बिल्डींग आमचे कडेन कित्याक ना. मागीर आज म्हाकाच कित्याक विचारपा आयलें आज कित्याक जागे जालें तुमी. सो ह्यो गोश्टी हांव कितें म्हणटा तुमी घेवच्यो न्ही. दिस इज नन ऑफ युअर हें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. विजयान कितें उलोवचे परस जाण दवरपाक जाय. विजय आनी काँग्रेसी भशेन आलेबाय कोलेबाय हाडून आमी मोगोपा तयार करूंक ना. स्वताचे कार्यकर्ते घडोवन पक्ष मजबूत केलो आनी आमदार वेंचून हाडले. विजया भशेन न्ही. विजयान इतलीच कापस्ताद आशिल्ली जाल्यार 1999 मोगोपा कित्याक फोडलो काय म्हूण मंत्री सुदिनाचो विजयाक प्रश्न. विजयान सुदिनाच्या मंत्रीपदाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर सुदीन उलयलो. MGPक परतून मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय खूप उणी. सुदीन ढवळीकाराक जाल्यार मंत्रिमंडळात कशीच सुवात मेळपाची ना. सत्ते खातीर खंयच्याय पक्षा कडेन हात जोडपी पक्षाचो भौसान विचार करचो म्हणून विजय सरदेसाय उलयल्लो. ताका आतां मोगोपाचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या. विजया भशेन आलेबाय कोलेबाय एकठांय करून आमी मोगोपा घडोवंक ना. आमी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून तांकां आमदार म्हणून वेंचून हाडले. विजय अशें करता काय म्हणून सुदीन विचारता. ऐकात ताचें म्हणणें. हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां आनी मोगो पक्ष कित्याक पडलो 1999 हो म्हजो पयलो. नंबर 2 जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर BJP आसूं काँग्रेस आसूं इतर पक्ष आसूं तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता. प्रश्न म्हाका दुसरो. आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्या पेक्षा
स्वतः कार्यकर्ते तयार करून आजपर्यंत मगोन स्वतःचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले. ह्या लोकांनी स्वतःचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करू ना. भारतीय जनता पक्षान स्वतःचे कार्यकर्ते करून आमदार केला. काँग्रेसीन केल्या आलेबाय कोलेबाय. आता सुद्धा विजय सरदेसाय कितें जाता सेम थिंग. पटेल उमेदवार जे खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता. तशांनी पक्ष वाडना. पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय. बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय. ते हांवें केलें आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कित्याय कितें करता, आमदार जाल्या नंतर कित्याय कितें करता हें डिसिजन हांवें घेवना. हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें. पूण हांवें सांगलें ना, पयल्या टायमा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सत्तरीच्या गवाणे वाठारांत एकली विधवा बायल आपल्या 4 भुरग्यां सयत गेली कितलींशींच वर्सां जालीं खोपीन दीस काडटा. घोव मेल्या उपरांत तांची सामकीच वायट परिस्थिती जाल्या. विधवा पेन्शन मेळटा ताचेर निकिता आपलो घराबो चलयता. लायटीची सुविधाय ना. दिसवडो आनी पेन्शनाच्या पयशांचेर कसो बसो संवसार चलयता. पळयात खासा रिपोर्ट. 2000 आम्ही आमचं जुगार तरी जुगार करू जगा आम्ही 2000ची प्लास्टिकच हा खोपीचेर अशी चुट्टा घालून आम्ही 20 वर्सां अशी रावला. लायटीचे बी करून गेल्यार ते हितून चुट्टांचे खोपीन म्हणून ते लायटीचे जायना झाले. आता सोलर बंद पडलो आनी तेजी चार्जिंग जायना जाली. बंद पडल्यात ना आमी अशीच रावली. मी कामाक गेल्यार म्हाका आईची काळजी खूब आसता. आई काय करता आसतली, आई कशी रावता आसतली. गोंय उदरगतीच्या मळार स्मार्ट जायत आसा. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी पळयलें जाल्यार अजूनय कांय लोक गरीब परिस्थितीत आपली जीण जगतात. मनशाक जगतलो जाल्यार अन्न आनी कपड्या सयत आसरो म्हत्वाचो. मात सत्तरींतल्या गवाणे वाठारांत रावपी हरिजन फामिलीत रावतलो जाल्यार सादें घर लेगीत ना. निकिता हरिजन ही विधवा बायल कितलींशींच वर्सां जालीं आपल्या 4 भुरग्यां सयत एका ल्हानशे प्लास्टीक आनी चुट्टांनी बांदिल्ले खोपीत रावता. ना लायट ना हेर मुळाव्यो सुविधा. रांदप जेवप न्हिदप ह्याच खोपीत. घोव मेले उपरांत विधवा पेन्शन मेळटा ताचेर निकिता घराबो चलयता. तिच्यो 2 चलयो सोयऱ्यागेर रावून आपलें शिक्षण पुराय करतात. ह्या फामिलीची परिस्थिती विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन तिका घर बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें निकिता सांगता. आमची परिस्थिती कशी आता घर ना असे परिस्थिती भुरगीं आसतना कशी दिसा वयर काडला. काम ना धंदो ना कितें नाका दुसरा खातना हांव वयता. तातूंत 2000 येता ते आमी खावपाचें. भुरगीं मागीर ती अभ्यास करता. बीएन करूंक लागली. पर झोपडी आमची आहा ती पयस आमकां पयशे ना जाले आनी पयशे ना आसा म्हणल्यार आमकां हें अदर कोणाचो ना जालो सपोर्ट ना जालो कितेंच ना जालें म्हणजे आमची ही परिस्थिती बिकट आहा न्हू. म्हणटकूच कितें तरी बाबाक कळ्ळें आमच्या अशें अशें तशें आनी 2000 येता ते 2000 खावपाचे पयशे. तुका 2000 कसले मेळटा ते 2000 आमकां विधवाक मेळटा. विधवा पेन्शन ती मेळटा आनी 2000 ते आमकां पंचम केलें आमची परिस्थिती बघून भुरग्याची. म्हणजे पयलीं तुमी दिव्यानच रावताली आनी मागीर सोलर मेळटा म्हणून मागीर सोलरान आनी आतां परत सोलर तो बंद जालो. बंद जालो म्हणजे आतां बाबान तुका घर बांदून दिता म्हटल्यार सांगला आतां घर बांदून दिता आमी. आमकां खूब बरें दिसता की बाबान आमकां हे आमचें आयकून कानार घेतलें आनी रोखडोच आमच्या कामाक बी स्टार्ट करून आतां करतलो हें आयकून आमकां खूब बरें दिसलें. आनी खूब वर्सां आमी अशी परिस्थिती आसली अशी आमी दियान रावली. ह्या आवयन आमकां ल्हानाचे व्हड केलें. जेन्ना आमचो बापूय 4 वर्सांचो आसता मी 8 वर्सांचें आसतना म्हाजो बापूय गेलो तेन्ना ह्या आवयन आमकां वयर काडली. शिकली पण आमकां चड शिकूंक पावलें ना. पण कमी शिकली चडय शिकूंक पावूंक ना कारण आमच्या आवय कडेन जायना जालें. 4 जाणां भुरग्यांक पोसपाक एके आवय कडेन जायना. तर आमी शिकली पण तेच्या कडेन सगळ्यांक बुकां हाडूंक हें करून सगळ्यां कडेन जायना जालें. तरी आमकां जाय तितकी आमी शिकली म्हणजे चडय शिकूना पूण आमकां लिवूंक येता तितके मेरेन तरी शिकली. पण भावाक आमी शिकूना पूण आमच्या भावाक आमी शिकयता तशी. निकिता हरिजन ही विधवा बायल आपल्या 4 भुरग्यांक पदरान घेवन एका खोपीन रावता. गेले कितलेशेच वर्सां तेणी ह्या खोपीन दीस काडलेले आसा. तिच्या घरान खोपीन पत्रे सुद्दां ना. एक प्लास्टीक आसा आनी चुट्टां आसा. ह्याच आदारान तिणे आपल्या भुरग्यांक वयर काडलेले आसा. वाड्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
फुडले 4 दीस म्हळ्यार 13, 14, 15 आनी 16 जुलयाक गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो. ते खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. देखून लोकांनी झाडां पोंदां रावप टाळचें, तशेंच नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. सध्याच्या परिस्थितीनुसार पहिले आज, उद्या आणि परवा या 3 दिवसासाठी आपण ग्रीन अलर्ट दिलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की पाऊस होतोय, पण हा पाऊस 64 किंवा 70 mm वरती पाऊस होण्याची अपेक्षा आपण व्यक्त नाही करत आहोत. पाऊस होईल संध्याकाळच्या काळामध्ये याच्यामध्ये, आणि ज्या काही सरी येतील त्या पावसाच्या सरी थोड्याशा काही काळासाठी इंटेन्स सरी वगैरे अशा येऊ शकतात. आणि त्यानंतर जसं तुम्ही म्हणालात की आपण येलो अलर्ट आपण दिलेलं आहे, ते आपण काही ठिकाणी हेवी पाऊस हा होण्याची शक्यता आहे. आणि हा पाऊस असेल हा 24 तासामध्ये होईल आणि हा 64 mm पुढे असेल. सो पावसाचा जोर जो आपण म्हणतो की पुढच्या 4 दिवसानंतर थोडासा वाढण्याची सध्या शक्यता आपण वाटते. आपण गोवा हे राज्य पूर्ण जर बघितलं तर गोव्याच्या सर्वच ठिकाणी म्हणजे पाऊस झालेले जेवढे जे आपले स्टेशन्स आहेत, जास्त म्हणजे हायस्ट पाऊस हा आपल्याला ईस्टर्न बॉर्डर जे आहे म्हणजे त्यामध्ये ईस्टर्न बॉर्डरची जी आपली स्टेशन्स आहेत तिथं जास्त पाऊस मिळतो, पूर्वेची आपण म्हणतो, आणि पश्चिमेचे म्हणजे पणजी आणि ह्या भागाकडची पाऊस जे स्टेशन आहेत त्यांच्यासाठी कम्पॅरेटिव्हली कमी आहे. जर धरबंदरा हे आपण स्टेशन बघितलं तर आतापर्यंत 1900 mm पाऊस मिळाला. त्याच्या खाली सांगकीम आहे तिथं आपण 1600 mm पाऊस मिळाला. कम्पेअर टू जर पश्चिमकडची जर आपण स्टेशन बघितलं तर तिथं आपण 1200-1300 मिळाले. सो थोडाफार तफावत असते या पावसाच्या डिस्ट्रीब्युशनची, आणि पुढच्या येणाऱ्या काळाच्या याच्यामध्ये ही सुद्धा तफावत जी असेल ती थोडी नॉर्मलकडे जाईल अशी अपेक्षा आहे. आयज गुरुपौर्णिमा. आपल्या गुरूचो आदर करपाचो हो दीस. गुरू प्रती आपली भावना उक्तावपाची प्रथा फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयल्या. भारतांत गुरू पुनवेक आगळे वेगळे म्हत्व आशिल्ल्याचें दिसून येता. बेरेस्तारा प्रोग्रेस हायस्कूल पणजेच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय पणजे सेंट्रलांतल्या शिक्षकांची गुरू पुनवे निमतान ओवाळणी केली. पळयात. दोना पावला जेटी कडेन दोना आनी पावला हांचे 2 पुतळे आशिल्ल्यान पर्यटकांचो गोंदळ जाता. दोना पावला जेटीच्या दुरुस्ती कामा वेळार तात्पुरती दोना पावलाचो फायबरचो पुतळो उबारिल्लो. मात जेटीचें काम पुराय जावन लेगीत आजून तो पुतळो तसोच आशिल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून हो पुतळो काडचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. स्कॉटिश फिलॉसॉफर रॉबर्ट नॉक्स आनी ताची बायल हांचो पुतळो दोना पावलाच्या टेकडेर आसा. ताकाच आमी दोना आनी पावलाचो पुतळो म्हणून वळखतात. ह्या पुतळ्या विशीं वेगवेगळ्यो कथा सांगल्यो वता. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान 1969 वर्सा ह्या पुतळ्याचें उक्तावण केल्लें. कांय वर्सां उपरांत दोना पावला जेटीचे दुरुस्तीचें काम हातान घेतिल्लें. ते वेळार दोना आनी पावला हांचो पुतळो पोरणो जाल्ल्यान तो काडलो आनी ताच्या जाग्यार तात्पुरतो नवो फायबरचो पुतळो घातिल्लो. दुरुस्तीचें काम पुराय जाल्या उपरांत दोना पावलाचो नवो पुतळो ते टेकडेर उबारलो आनी भेट दिवपा खातीर ती जेटी उक्ती केल्या. तात्पुरती उबारिल्लो पुतळो जेटी कडेन बॉक्सान घालून दवरला. आतां पावसाक लागून ते बॉक्स पिड्ड्यार जावन तो तात्पुरती उबारिल्लो पुतळो बॉक्सांतल्यान भायर सरला. वयर टेकडेर एक पुतळो आनी सकयल अशे 2 पुतळे आतां थंय जाल्यात. ह्या प्रकाराक लागून दोना पावला जेटीक भेट दिवपी पर्यटकां मदीं गोंदळ जाला.
तेन्ना संबंधीत प्रशासनान हातून लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सध्या आमी आसात दोनापावल आनी तुमकां खबर आसतलें की दोनापावल जायते टुरिस्ट आमचे गोंयचे लोक आसतले सगळे जाण येतात आनी दोनापावला हो जो स्टॅच्यू आसा थंयसर येतात फोटो मारतात. सध्या आमी आयले ताचें कारण म्हटल्यार हांगासर तुमी पळोवपाक शकता दोनापावलाचो स्टॅच्यू हांगासरूय आसा आनी हांगासून जर तुमी थंय पळयलो जाल्यार थंयसरूय बी स्टॅच्यू आसा. दोन स्टॅच्यू आशिल्ल्या कारणान लोकांक कन्फ्युजन जाला आनी हे कन्फ्युजन जावपाचें कारण म्हटल्यार खंय तरी दोनापावला जेटी जी आसा ताचें नूतनीकरण करपाचें काम चालू आशिल्लें फाटलीं कितलेशेच वर्सां आनी फाटल्या वर्सांत हो जो दोनापावलाचो जो स्टॅच्यू आसा तो हांगासर स्थापीत केलो आनी पयलींचो स्टॅच्यू ताका खंय तरी चिराळे आयिल्ले खूब म्हणजे ताची दुर्दशा जाल्लेली ताचे कारणान तो चेंज केलो आनी चेंज करतना हांगासर हो जो तुमकां स्टॅच्यू दिसता दोनापावलाचो तो एक म्हटल्यार फायबराचो करून म्हणजे तात्पुरती थोड्या दिसां खातीर थंयसर हो लावपा खातीर हाडलेलो आनी जेन्ना दोनापावलाचो स्टॅच्यू थंयसर स्थापीत जालो फाटले 1 वर्स जाले ऑथॉरिटीचो खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की हो जो म्हणजे स्टॅच्यू म्हणजे फक्त तेंच्यांनी आर्टिस्टा कडल्यान करून घेतलेलो बिकॉज ऑफ थोड्या काळा खातीर आनी हांगासर सध्या बॉक्सान तो घालून दवरलेलो आनी सध्या पावस चालू जाला लोकांक हांगासर वचपाक सुद्दां दितात आनी खंय तरी हे बॉक्साचो म्हणजे पावस लागिल्ल्या कारणान खंय तरी बॉक्स ते आतां काबार जाला आनी आतां हो स्टॅच्यू दिश्टी पडटा. जर आमी पळयले जाल्यार हांगासरली परिस्थिती लोक येतात ह्या स्टॅच्यू कडेन फोटो मारतात फुडें मुखार वयतात त्या स्टॅच्यू कडेन मुखार वचून फोटो मारतात. लोकां मदीं आनी टुरिस्टां मदीं खुबशे कन्फ्युजन जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा आनी ह्या स्टॅच्यूची खंय तरी म्हणजे इन्सल्टींग जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण म्हटल्यार हांगासरूय हो जो स्टॅच्यू आसा तो दवरला आनी हो स्टॅच्यू फाटले आमी हांगासर जर आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे फाटले आतां 1 वर्स जालें हो स्टॅच्यू हांगासरूच आसा. ह्या खंय तरी दोनापावला स्टॅच्यूचो इन्सल्ट जाता अशें दिश्टी पडटा जाल्यार ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी बेगिनाच बेगीन हो जो हांगासर दोनापावलाचो जो स्टॅच्यू हांगासर आसा तो व्हरपाक जाय. कारण म्हटल्यार लोकां मदीं सुद्दां कन्फ्युजन जाल्ल्याचें आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. विश्वकर्मा पंथीय श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजींच्या चातुर्मास व्रत साधनेक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें गिमोणे पिळगांवच्या श्री रामचंद्र देवस्थानान ह्या संकल्पाचो शुभारंभ केलो. दर एकल्यान स्वामीजींचें दर्शन घेवपाक मुजरत येवचें अशें आवाहनूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक केलां. महाराष्ट्रातल्या बीड वाठारांतल्या हरिहरानंद गिमोणेच्या श्री रामचंद्र देवळात 60 दीस म्हळ्यार 2 म्हयने चातुर्मास व्रत चलतलें. हे विशीं स्वामीजी मार्गदर्शनूय करतले तेन्ना गोंयकारांनी मुजरत भेट दिवन स्वामीजींचें दर्शन घेवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. बिरेस्तारा गुरुपौर्णिमेच्या मुर्ताचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पाद्यपुजा केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक आनी आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हजर आशिल्ले. डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हे खास करून विश्वकर्मा समाजाच्या वतीन आमच्या गिमोण्या म्हणजे पेगांव भागात आज जो चातुर्मास सुरू जाता आणि या चातुर्मासाक विश्वकर्मा समाजाचे गुरु आणि सगळ्यांचे गुरु हे हरिहरानंद स्वामीजी हांगासर आयले. गोमंतकात त्यांचे 2 महिने हांगासर ते रावतले. ह्या चातुर्मासाक सगळ्यांक मार्गदर्शन करतले भेट दितले. हा पूर्ण गोंयकारांच्या वतीन पूर्ण गोंयच्या सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचे खूब खूब स्वागत करता. विश्वकर्मा समाज सातत्यात गोंयांत एक कमी संख्येत जरी असलो जाल्यार तो आपल्या कलेत पुराय गोंयभर आणि भारतभर आपलें नाव तेंच्यांनी सदोदीत वयर दवरलें आसा. आज परत एकदा हांव विश्वकर्मा समाजाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी पारंपारीक आपली प्रथा चातुर्मास हांगा दवरपाची परत एकदा तांच्यांनी सुरवात केली आणि गिमोण्या सारकिल्या ग्रामीण भागात सुद्दां स्वामी हरिहरानंद हांगासर मुद्दामून आयले आणि गोंयांतल्या सगळ्या विश्वकर्मा समाजा बरोबर इतर लोकांक सगळ्यांक मार्गदर्शन आणि त्यांचे आशीर्वचन हे फुडले 2 महिने सातत्यात लाभतले. सगळ्यांनी त्यांचे दर्शन आणि मार्गदर्शन हे घेवचे हांव सगळ्या गोंयकारांकूय बी आव्हान करता आणि परत एकदा पूर्ण गोमंतकाच्या वतीन हांव त्यांचे खूप खूप स्वागत करता. रामचंद्र देवस्थान गिमोणे च्या समितीकडून जे आयोजन आज झालेलं आहे आणि आज प्रारंभ झालेला आहे त्याचा सर्व भक्त महाजनांना अतिशय आनंद होत आहे. कारण हे जे चातुर्मास पर्व आहे ते पहिल्या प्रथम आम्ही आमच्या या गिमोणे स्थित रघुनाथ देवस्थानामध्ये आरंभ केलेला आहे. तर आपले आदरणीय परमपूज्य श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी हे पुढील 2 महिने म्हणजे गुरु पौर्णिमा ते अनंत चतुर्दशीपर्यंत
इथे वास्तव्य करणार आहेत. अनेक भक्तांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत, दर्शन देणार आहेत आणि त्यांचा आशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व भक्त महाजन यांना आम्ही आवर्जून विनंती करतो की त्यांनी इथे यावं आणि त्याचा लाभ त्यांनी अवश्य घ्यावा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. व्यावसायिक वल्लभ वरक हाच्या डिवचलच्या न्यायालयात चॅक बाउन्स प्रकरणात केस चालू आसा. ह्या प्रकरणाची सुनावणी आशिल्ली त्या वेळार वल्लभ वरक गैरहाजीर राविल्ल्यान न्यायालयान ताचो अटक वॉरंट जाहीर केल्लो. ते प्रमाण डिवचल पुलिशेन कारवाय करून वल्लभ वरकाक अटक केल्या. व्यावसायिक वल्लभ वरक हाच्या आड दिवचलच्या न्यायालयात चेक बाउन्स प्रकरणात केस चालू आसा. हे केसीचे सुनावणेक वल्लभ वरक गैरहजर राविल्ल्यान न्यायालयान ताचे आड अटक वॉरंट जारी केल्लो. त्या अटक वॉरंटा प्रमाण दिवचल पुलिशेन कारवाय करून वल्लभ वरक हाका अटक केली. दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टीमीन ही कारवाय करून वल्लभ वरक हाका अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा वल्लभ वरक हाका न्यायालया सामकार हजर केलो. PI विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.